पूर्णपणे जबाबदारीन सांगतात की आम्ही खंयचोच भ्रष्टाचारी मनीस आसा तो डायरेक्टर माजी आसूं आजी आसूं पयलींचो मागीरचो ताका फाटीं घालपाचो कसलोच प्रयत्न करपाच्या परिस्थितीन ना। तांचे सगळे पैसे वसूल करचे ताजे खातीर आम्ही पूर्ण सहकार्य करतले। तशें न्हू हांव कितें म्हणटा तो जो उलयता पळय की आमकां अशें दिसता की हेच जे आतां जे थंय कोण आहात ते कोल्हापुरा हुबळी वचून आपले कमिशन हाडटात। डेरीची जी मटेरियल जे वापरतात त्या मटेरियलाचे कमिशन हाडपाक वयतात अशें आमकां तो वासपूस आहा। दुसरे म्हणजे गोवा डेअरीचे आता 52,000 लिटर हे जाता ते कसे चलतले आणि कितें ते काय कळना। मार्केटिंग स्टाफाक कशे हे करतले धोक्यान आसा सध्या। आणि त्यांना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर असले त्यांना 70,000 सेल असलो इतके आमकां दिसून येयलें प्रत्येक वर्सा कमी कमी जायत आसा तशें न्हू सेल सोडून दी आमकां अशें दिसून येयलें की 52,000 लिटर सेल म्हणटा आता म्हणजे गेल्या वर्सा तो 65,000 आशिल्लो त्याच्या पयलीं 70-72 जालो। उलट कोविडच्या काळात गोवा डेअरीक रान मोकळें आशिल्लें सेल वाडोवपाक कॉम्पिटिशन भायलें येवपाचें दूध प्रमाण कमी जाल्लें जाल्यार गोवा डेअरीचें दूध कमी जालें पण जालें उलटेंच। आणि हे एक्सप्लेन करणं कोणाकच शक्य ना म्हणजे इनएफिशियन्सी हाच्या पलीकडे ताका आनी कसलेंच एक्सप्लेनेशन ना। आता सध्याच्या परिस्थितीन जेन्ना पयली बोर्ड आसतना सरासरी म्हाका दिसता 6 कोटी किंवा 8 कोटी इतकेच लॉस आसले। आता तर हे सगळे जर काढून पळय जाल्यार कमी ते 20 कोटी रुपया लॉस हा डेअरीक आता। आणि ते सुद्धा बोर्ड पशु खाद्य वाडयला 4 रुपया वाडयल्या आणि परत दुधाचे 4 रुपया म्हणजे 8 रुपया वाढवून सुद्धा 20 कोटी रुपया लॉस हा। आणि ना जाल्यार तेंच्यांनी आमकां दाखोवचें बसून